नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. काँग्रेसींतल्यान आयिल्ल्या नव्या आमदारांक घेवन दिल्ली भेटेर गेल्ले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी प्रदेश अध्यक्ष तानावडेची निमाणे काल सांजे घरमंत्री अमित शहा आनी अध्यक्ष नड्डा बरोबर एकठांय भेट जाली. खासदार विनयय आशिल्लो, मायकल मात पावलो ना. प्रधानमंत्री मोदीची भेट सांजे मेरेन तरी ना. कॅप्टन अमरिंदराचे बीजेपी एंट्रींत गोंयचे टिमीची भेट सांजे मेरेन हुमकळ्ळी. सगळ्यांक लोकसभेक 2 खासदारांचो मंत्र दिवन धाडल्यात. हालींच जे काँग्रेसींतल्यान 8 आमदार भाजपात जॉयन जाल्ले तांकां दिल्लीच्या लिडरशिपीक मेळोवपा खातीर दिल्ली घेवन गेल्ले. 8 जाणां भितर फक्त मायकल लोबो नाशिल्ले कारण ते देशा भायर आहा. तांच्या बरोबर गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभा एमपी विनय तेंडुलकर आनी स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे आसले. आतां खबर मेळटा ते हिसपान तेंची आत्तां मिटींग अमित शाह आनी JP नड्डाजी, नॅशनल प्रेसिडेंट JP नड्डाजी आनी होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या बरोबर जाली. तेंचें इंट्रोडक्शन थंय जालें. ते जाल्या उपरांत तांकां चर्चा जी डिस्कशन थंय जालें. तितून एक लोकसभेचो विशय आयलो. लोकसभेचें इलेक्शन आतां आसा आनी ते दोनी सीट जिखपाक जाय. दोनी सीट जिखपा खातीर सगळ्यांचो हातभार एका लावपाची गरज आहा अशी थंय चर्चा जाली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार आनी आलोकीश शिलकार प्रुडंटा खातीर. बीजेपी आनी कामतीचे मेळून 15 नगरसेवकांचो मडगांवां नव्या नगराध्यक्षाचेर अविस्वास. DMAत नोटीस दाखल. अविस्वास घालपी म्हणटात घनश्यामा कडेन कोत्र पडना, पूण कामां जातलीं जाल्यार पालिकेंत बीजेपीची सत्ता जाय. घनश्याम शिरोडकार फुर्योज. मडगांवची वाट लागल्या खंय अहंकारान. आपणें काम करप ना आनी दुसऱ्यांकय करूंक दिवपाचें ना. 15 जाणांनी सायन मारल्या. एक ओन्ली BJPचे सगळे कावन्सिलर जे आसा ते पयलींचे आमचे सगळे आनी आतां दिगंबर कामतेचे आयला ते मेळून फक्त तातूंत एकलेच सुनीता पराडकर ना, ते ओपनली भायर रावला. पयलींच्या 15 जाणांनी मारला आनी आतां पणजे वचून दिला आमी DMA कडेन. कारण कितें म्हणजे आतां पयलीं ठरयल्लें आमी की एकाडे आमी घनश्यामाक करतले सपोर्ट, म्हणजे तेन्ना घनश्यामाक आमीच समजयल्लें तूं BJPन एक तर यो कर, तो येवपा रेडी ना. सरकार BJPचो आसा त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतला आतां. कितें म्हणजे एक तर ताका देंवोवपाचो आनी आमचो BJPचो हे हाडपाचो म्हणून ते नगराध्यक्ष हाडपाचो. तितली आमची कामां जातली. कित्याक फाटीं 1.5 वर्स पयला लिंडन पेरेरा आशिल्लो, कितें कामां जाली तुमच्या समोर आसा. सांसवाड्याचेर कितें कांय जावना. सरकार आसत जाल्यार कितें करपाक मेळटा न्ही आमकां. रिजन म्हणल्यार कितें आहा, आतां आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंट BJP आहा, सेंट्रलाक BJP आहा. सर आमचे कावन्सिलाक लास्ट आमी 15 ते 16 म्हयने जाले, तेजेर आमकां कांयच डेवलपमेंट मेळना, कांयच फंड मेळना. आमकां BJP फंड्स जाय म्हणून आमी सायन मारल्या. नॉट बिकॉज ऑफ घनश्याम. आमकां डेवलपमेंट फंड जाय. आतां तो आतां बसलो फंड्स येतले काय ना ते क्वेश्चन मार्क आहा. फाल्यां पयलीं तशें आशिल्लो न्ही, गोवा फॉवर्ड आशिल्लो, तेणें कांयच करूं ना. घनश्याम शिरोडकार म्हणटा मडगांवाक खंय अहंकार नडटा, ताका लागून कामां जायनात. पालिकेंत राजकीय पक्षाचें राजकारण खंय सारकें न्ही. कोणाचें कितें चुकता, चुकिल्लें जर आसा जाल्यार नो कॉन्फिडन्स घालपाक हरकत ना. जेन्ना म्हाका एक आठवडो बरी जायना, 4 दिसय जायना, तुमी नो कॉन्फिडन्स, हो दीस इटसेल्फ शोज हो आमचो मडगांवच्या आमदाराचो इगो. कावन्सिलरांचो काय म्हणून कावन्सिलरांक म्हाका वायटपण आशिल्लें, ते 15 पडचेच नाशिल्ले. आनी हाजे भितर मुख्यमंत्री जर पडना त्या दिसाक जाल्यार म्हजी मतां 20 जावपाची. हे मुख्यमंत्री मदीं पडून ही 15चेर आयली. म्हणून हांव सांगूंक सोदतां, पॉलिटिक्स आपल्या लेवलीचेर खेळूंक जाय. हे आमचे म्युनिसिपल ऑटोनॉमस बॉडी ह्या लेवलीचेर राजकारण जावपाक जायना. हांवें म्हज्या हातांतल्यान 5 रुपया कोणाक दिवं ना म्हाका मत घालपा खातीर. प्रूव करचें. प्रूव जर केलें, हांव ही चॅरमॅनशीपच न्ही, हांव कावन्सिलर बसून शीप सोडून घरा कडेन वता. ह्या आमदाराक जर हिम्मत आसा ताणें सांगतें हांवें कोणाकच 5 रुपया दिल्या म्हाका मतदान करपा म्हणून. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील. सोनाली फोगाटाचे खुनाचे केशीक जोडिल्ले ड्रग्साचे केशींत धरिल्ले ड्रग्स सप्लायर वाळपयचे दत्तप्रसाद गांवकार आनी रामदास मांद्रेकारांक म्हापशां NDPS कोर्टांत जामीन दिलो. दोगांकय दरेकी 30,000ांचो बॉन्ड आनी 15,000ांचे 2 शुअर्टी घेवन जामीन. कर्लिश शेकाचे टॉयलेटींत ड्रग्स मेळिल्ले. पोलिसांनी ड्रग्स सप्लाय चेन उस्तितना दोगांकय धरिल्ले.
जायो, पणस, पिपऱ्यो, अनसां, केळीं, तवशीं, घोसाळीं अश्यो गांवठी भाज्यो घेवन हायवे कडेक बसतल्या मुखार आतां मोठो प्रस्न. चड करून फोंड्या पणजे हायवेचेर हो हायवे रुंद जाता. रस्तो वाडल्या उपरांत कितें करप, खंय बसप, कशें पोट भरप, सरकार जॉब दितलो काय दुसरी सुवात दितलो, असले प्रस्न घेवन सध्या ते दीस दुगलतात. स्वप्नील तारीचो खासा रिपोर्ट. पूण आतां कशें कितें फुडें रस्तो वाडयलो म्हणटकीर खंय बसतली तूं? आतां खंय बसपाचें पळोवपाचें मागीर आनी कितें करपाचें. गिरायक जाता हांगा रस्त्या सायडीक बसत हय जाल्यार? हय जाता. आमकां नोटीसी येयल्ल्यो गाडे काडात म्हणून नोटीसी येयल्ल्यो अमके दिसा भितर गाडे काडपाचे. तेन्ना आमी मागीर आमदाराक वचून आमचे मेळ्ळे. तेन्ना तेणी सांगलें कितें आमकां काडचेच पडटले. आपल्या कडेन जाता तितल्या पूण दवरुपाक मेळ्ळे जाल्यार हांगा दवरतलो कितें ना जाल्यार काडचेच पडटले गाडे, कारण फाटीं तरी घेवचे पडटले कितें. तेन्ना गाडे तेणी मागीर सांगलें आपूण मागीर फुडें पळयता कितें जाता तें. तुमकां कितलीं वर्सां जालीं आतां हांगा गाडो चलयता? म्हाका हांगा 23 वर्सां जालीं आतां. आमी म्हणून कितें सांगतले, सेंट्रल गव्हर्मेंट न्ही, आमी कांयच करूं शकना. आतां आमच्या आमदारान तर आमकां कितें करून हेल्प केलो जाल्यार तेजेर आमचें कितें हें जातलें, कारण आतां आमी कामूय करूंक शकना. आतां तुमकां कितलीं वर्सां जालीं हांगासर गाडो? म्हाका जालें 20 वर्सां. 20 वर्सां जालीं. तुमकां नोटीसी येयल्या रस्तो वाडयल्या? नोटीस येयल्या. कशें कितें पळयता तुमी, कारण तुमचें पोट ह्या गाड्याचेर जेन्ना चलता आतां तुमकां काडपा लायल्या म्हणटा तुमी, सो कशें कितें फ्युचर कितें पळयता? फ्युचर म्हणल्यार कितें जाता, हे गाड्या गेल्या जाल्यार आमकां आनी कांय फ्युचर ना न्ही, आमच्या गाड्याचेरूच पोट भरता. आतां तुमकां कितें गव्हर्मेंटान बी कितें सांगलां? गव्हर्मेंटान तेजें कांय सांगूना आमकां. जायाचेर कशें कितें तुमचें चलता जेन्ना तुमी जायो विकता तेन्ना? चलता म्हळ्यार थोडे गाडयो रावता, थोडे म्हारग सवाय वयता, जाता कितें पोटा पोटा पुरता. खातीर तुमकां हय आमकां पोटा खातीर करचेंच पडटा न्ही. आमी शिकल्या हरशीं, दोगांय शिकले आमी. म्हाजो घोव B.Com केला, आनी हांव 12th पास. पूण आमकां आतां म्हाजो घोव मायनींग ऑफिसान आसतालो, आतां सद्या मायनींग बंद जाल्यार तो आमी घरा आसा. म्हणल्यार आमकां कितेंय तरी करचें पडटा न्ही पोटा खातीर. नाल्यार आमचे आतां दोगां भुरगीं आसा ल्हान, तांकां कितें कशी वाडोवपाची, फुडें कशें शिक्षण दिवपाचें, कितें करपाचें तें तेणीन चिंतूंक जाय न्ही. मागीर मायनींग बंद पडली, मागीर हांव एग्रीकल्चरान वळो. ते सर्वीस करून मागीर ते अशें मदींच मागीर बंद पडटा म्हणून हांव एग्रीकल्चरान वळोन आतां लास्ट हांव 10-12 वर्सां पयलीं आतां एग्रीकल्चरान आतां जायांचें प्रोडक्शन केलें. जाये करून मळो बी घालता, मागीर काजूय बी आसा म्हाज्यो. पण आतां ते रस्त्याच्या खातीर आतां आमकां फुडें म्हाका दिसता फ्युचरान प्रॉब्लेम जातलो. म्हणजे आतां हेवूय ना आनी तेवूय ना अशी परिस्थिती जावपाची असं दिसता. डेव्हलपमेंट हो जावचो आनी तो जावपाकूय जाय, पूण ह्या हायवे सायडीक बशिल्ले जे हे वेंडर्स आसा, जे गाडेकार आसा, तांकां जो भंय आसा, जो तेंचो व्हडलो प्रश्न आसा की रस्तो वायड जालो आनी तांकां हांगासरले काडले काय तांचें मागीर कितें, तांच्यांनी पोट कशें भरप, ह्या व्हडल्या प्रश्नाचो सुटावो म्हाका दिसता ह्या सरकारान करचो. समाजांत फूट घालपी BJP आड काँग्रेस परत जिखतली. आमदार सोडून गेले म्हणून पक्ष सोंपना. काँग्रेसीचे उरिल्ले तिगांतलो आमदार युरी हेड ऑन. काँग्रेस सोडून गेल्ल्या आमदारांनी खंय VRS घेतल्या. BJP हरयतले जाल्यार विरोधक एकठांय जाय. काँग्रेस अजूनय सगळ्यांत मोठो विरोधी पक्ष म्हूण युरीक ओपोजिशनाच्या परफॉर्मन्साचो विस्वास. Definitely, there is no doubt that people are against the Congress, against their values, for what these defectors have done. I was surprised. It took me by surprise that this thing can still happen, because the Congress as a party is one of the oldest party. It is 137 years old.
It has given Goa almost everything, special status down, opinion polls down, everything. People are with the Congress. MLA atle MLA hoitle. I don't think being an MLA or being in power is a permanent thing. The mantra of the BJP is divide and rule. They sold a narrative. They sold a narrative, and which was to the people that, see, we didn't get a clear mandate. The answer to this or the defections or whatever is the people have to give a clear mandate. The BJP was successful in dividing the votes. But in Salsette, today I am the only Salsette MLA. Today currently out of 8. Yeah. But these guys have taken a VRS. Current MLAs from Salsette who have gone, according to me, have taken a VRS. It is very difficult for them to get elected again, and the people... You are saying even Digambar Kamath would not get elected in Margao. That's a big statement, Yuri. See, I am saying very clearly that the people of Salsette and South Goa will teach these leaders a lesson. I am not specifically taking any name. That is why Ami kit koruna. See, you agree that the Congress is the principal opposition party. There is no doubt about it. We've got 24% of vote share. How else can you have a medium to discuss that? So, definitely we have to work together. We have to work together, all the opposition political parties, so that BJP is shown the door. But will it happen is $1 million question. Yeah. Congress party will definitely bounce back. And it is not something MLA Gelmo party ka baz hai na, the ideology doesn't die. Definitely we will bounce back and we will come back. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. वळीत रावत पुढे. TCPचे प्रस्तावित लँड डेव्हलपमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन्स नेमावेल्यान आरजी आक्रमक. PDA भायर लोकल प्लानिंग एरियाची उदरगत, झोनिंग प्लान, 500 स्क्वेअर मीटर जमनीर बिल्डिंग प्लान, गोल्फ कोर्स असले गजालींक थळाव्यांक बायपास करून भायले भायर जमनी माफियाचे भकीक घालपाचो खंय प्लान. गॅझेट कोंकणी मराठींत जाय. 23 तारखेर आरजीचो TCPचेर मोर्चा. इमेजीन तुमच्या गावात तुमच्या शेतात कोणतरी दिल्लीवालो येतलो, गोल्फ कोर्स बांधतलो, तेतून 1,500 फ्लॅट बांधतलो म्हटल्यार ऑलमोस्ट तुमच्या गावात इतले लोक, जी तुमच्या गावात 1,500 घरां आसात तितलीच 1,500 घरां तो एका गोल्फ कोर्सान बांधतलो. 500 स्क्वेअर मिटराच्या वयरचे बंगले आहा पळय, हे सगळे बंगले आनी दिल्लीवाल्यांचे, बेंगलोरवाल्यांचे, भायल्यांचे जे बंगले आहा ते बंगले आनी बिल्डिंग्स हे लिगलायज करपाक लागून ह्या सरकारान हो कायदो काडलेलो आसा. हेतून गोंयकारांक रुपयाचोय बेनिफीट ना. वयल्यान जे इल्लीगल करून आसा आनी गोंयकारांनी जर कंप्लेंट घातला आनी एक्टिविस्ट जर गेला भितर कंप्लेंट घालून कोर्टान ना जाल्यार ह्या कायद्यानुसार तेंची केसी भायर पडटले. तांकां प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो केल्लो. प्रस्तावित गोय भूंय उदरगत आनी इमारत बांदकाम दुरुस्ती कायद्याचेर भौशीक हरकती आनी सुचोवण्यांक निमाणी तारीख 27 सप्टेंबर. ती खंय वाडोवची. चवथीक 7 दीस कचेऱ्यो बंद आशिल्ल्यो. आता लोकांक तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन घालपाक दिला फक्त 30 दीस. म्हणजे 27 तारीख येता ती आता ह्या महिन्याची 27 तारीख हा. 27 तारीख लास्ट आसा. अजून पर्यंत हे अमेंडमेंट हो गॅजेट प्रत्येक घरांत पावोंक ना, प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावोंक ना, कोंकणीन आनी मराठीन येवंक ना, जाल्यार कसो गोंयकार हेचेर ऑब्जेक्शन हाडटलो. सो हेची पयली म्हटल्यार ते कोंकणीन आनी मराठीन ऑफिशियल लँग्वेज एक्टा प्रमाणे पब्लीश जावपाक जाय आनी हेची जी ऑब्जेक्शन डेट आसा ती वाडोवपाक जाय. आमी TCP डिपार्टमेंटान विजीट करतले. आमचो थंय प्रोटेस्ट आसतलो की आमकां हे अमेंडमेंट स्क्रॅप जाल्ले जाय. मोयरा कम्युनिदादीनूय ह्या दुरुस्ती कायद्याचेर आक्षेप घेतला. आमचो गांव तुका जाय तशें करून नाका. तुज्यान जाय तशें स्काय स्क्रेपर बिल्डिंगां आनी कॉम्प्लेक्सां FAR चोडोवन हें सगळें तुज्यान करूंक जायना आमकां विचार नासतना. कित्याक आमी खरे धोनी. सो ही लेटर बरयल्या आनी कितें पळय डिजास्टर जातलो, आमच्या शेतांक कितें जातलें, मागीर आमी तुवें फार्म हावस करीतले, आमचें इकोसिस्टम कितें जातलें तें. आमी आतां बांद बुत्तांव कित्याक खरें उदक येतलें म्हण सगळें इकोलॉजिकल सिस्टम आहा तें सांबाळपाक आमकां तूं जाय तितलो लोक हाडून घालतलो. ताका लिमीट आसता न्हय. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी श्यामसुंदर फट्टे.
PWDतली नोकर भरती रद्द करपाच्या सरकाराच्या निर्णया आड हायकोर्टात 106 उमेदवारांचे एकठांय आव्हान. PWDच्या नोकर भरतीत भ्रष्टाचार जाला, नेम पाळुना म्हणून वेंचणुके आदी आरोप जाल्या उपरांत सरकारान नोकर भरतीच रद्द केल्ली. नोकर भरतीत पास जाल्ल्या याचिकादारांनी हायकोर्ट गाठले. कोर्टाची सरकाराक नोटीस. केस 19 ऑक्टोबराक दवरल्या. Insofar as PWD selections are concerned, we have made a statement that all selections are already cancelled. So therefore, insofar as that part of the petition or that petition has become infructuous. Some of the selected candidates in PWD whose selection was cancelled have filed this petition challenging the cancellation of the selection process. In the third petition challenging the cancellation, the government will file a reply supporting its decision to cancel the selection process. आरोग्य खात्यातले आणि जीएमसीतले विवादित नोकर भरतेचेर सरकारान 4 सप्तकांत जाप दिवंक जाय. There the government is directed to file a reply. So it has been kept after 4 weeks? It is kept after 4 weeks. आरोग्य खात्यातले नोकर भरते वेळार सगळे नेम गुड्ड्याक मारले. अपॉइंटमेंट लेटरांनी खंय घोळ. की ते रिक्रुटमेंट करताना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट 1959 वॉज वायोलेटेड. Second, Staff Selection Committee Act 2019 was violated. Selection Committee जी आशिल्ली, we have raised questions on their eligibility criteria also. आणि process of examination जो आसा ताजेर आमी question marks raise केल्यात petitionan. आणि मागीर the results were not published, which are compulsory. They should be published on the GMC official website. अनेक cases अश्यो आसा recruitment जे केला GMCन तातून अपॉइंटमेंट लेटर एकट्याक दिलां आणि अपॉइंट जाल्या म्हणून पेपराचेर जी नांवां डिक्लेअर केली, रिजल्ट जे डिक्लेअर केले ताजेर दुसऱ्यांचेच नांव आसा. सो त्यामुळे असल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांचे लिस्ट जे आसा जाका अपॉइंटमेंट लेटर मेळ्ळा आणि ज्याचे अपॉइंटमेंट केलां पेपराचेर बी ताजी सगळीं नांवां जी घातल्या, असल्या सगळ्या कॅन्डिडेटांचे लिस्ट जे आसा ते गोवा सरकारान आमकां एका विकाच्या भितर दिवचें अशा प्रकारचे एक हें जें आसा ऑब्जर्वेशन जें आसा तें ऑनरेबल हायकोर्टान केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. पोस्ट ऑफिसाच्या 8 दिसवाड्या वेल्या कामगारांक काडले म्हणून फोंडे बोवाळ. 8 ते 18 वर्सां काम करून सुद्दां सांगिनासतना खंय तांकां कामा वेल्यान काडून उडयले. सरकारान तांची नोकरी साल्वार करची, ना जाल्यार खंय दुसरे नोकरेची वेवस्था करची. आपाच्या सुरेल तिळवेचो तांकां तेंको. पोस्टान खंय गोंयचो स्टाफ काडला आनी महाराष्ट्राचो भरला. आयज तेंच्यांनी कितें केलें, अचानक ते सगळ्यांकूच हें करपाक लागले आनी सगळ्यांकूच काडपाक सोदता. तेन्ना एक लाखूच काडलो, सो आमी सगळ्यांना भायर सरलेले. सो आतां तेंच्यांनी कितें केलां, 7 जाणांक तेंच्यांनी अरेंज केल्या आनी अचानक तेंच्यांनी हो आमचो हमला म्हणटा पळय तसो केल्लो आसा. हांव CMा कडेन विचारपाक सोदता. ते म्हणटा भायरच्या आपल्या हातीन तो कांय ना म्हणटा. इट्स अ सेंट्रल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हणटा. पूण हांव कितें म्हणटा, तुमकां आमी जर हांगा रावन आमकां हें करना, हे पोस्ट आसा तो गोंयान आसा, हे इन्कम सोर्सीस आसा ते गोंयांतल्यान येता. तुमकां एक पगार आसा तोय गोंयांतल्यान येता. हे सगळें जर गोंयान घडटा आनी तुमी भायल्यान हाडून आमकां हांगाच दवरता जाल्यार हे म्हाका दिसता हे चुकीचें. हेजेर आमकां न्याय जाय. आमकां अशें म्हणना की आमकां GDS म्हणून तरी करा. GDS म्हणून एक आसा ग्रामीण डाक सेवा, हे ते अशें तरी करून दवरा. आमची लायफ आहा फुडें 12 वर्सां अचानक आमकां काडले जाल्यार आमचो फुडलो फ्युचर कितें? आमचो हेच क्वेश्चन आसा. नाल्यार CMा कडेन इतलें दुखी आसा, आमकां खंयच्या तरी गव्हर्मेंटान साद्या जॉबार तरी घाला. 18 वर्सां काम करपी मनशांक आज सडनली हांगासरल्यान कामा वयल्यान रिलीव केला आनी त्या जाग्यार महाराष्ट्रांतले कांय पोस्टमॅन तेंच्यांनी हांगा रिक्रूट केल्या. निर्मला सीतारामन आमची जी फायनान्स मिनिस्टर आसा तिणें काल एक स्टेटमेंट केला की सगळ्या बँकांनी लोकल लँग्वेज उलोवपी मनीस अपॉयंट करचे म्हणून आनी तेच पोस्टाक सुद्दां लागू जावपाक जाय. कारण हे पोस्टमॅन घरान फिरता, घरान लेटरां डिलिव्हर करता, आमची कामां करता, तेन्ना तांकां लोकल लँग्वेज कळपाक जाय. हे लोक जे फाटलीं 18 वर्सां जाले काम करता ते लोकांक अशें सडनली काडप हें मात्तूय सारकें न्ही. तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय आशिल्ली. ब्रिटनाची राणी द्वितीय एलिझाबेथाचेर निमाणे संस्कार. संवसारभरांतल्यान फुडारी लंडनात तिची निमाणी भेट घेवंक पावले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दीस जाले लंडनात आसा. राष्ट्रपतीन भारताचे वतीन शोक पुस्तिकेंत शोक संदेशूय दिलो.
मुर्मू राणयेचे उत्तराधिकारी किंग चार्ल्साकय मेळ्ळी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.